क्रिस्तांतय मोगाचेनो आमी सर ह्या संवसारांत पयनारी जावन आसा आवयच्या गर्भांत हांवन भुमीक स्पर्श जाल्ल्या नंतर आमचें पयन सुरू जाल्लें तें केदाळा अखेर जायत म्हणून आमच्यान कोणाच्यानी निक्की सांगूंक जायना पूण हर एक संगतींत आरंभ आनी अंत्य आसा कारण देवूस आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत्य जावन आसा आमच्या कुडींत हुन रगत वाळतना बँकांत धाट्ट बॅलन्स आसतना घर एक रावळ्याला बरी सोंपतना कुटुंबांत शांत समाधान वस्ती करतना संतोषाचे वारें वाळतीत आसता आनी आमी चिंतूंक पुरो आमकां कोणाची गरज ना थोडे फावटी देवाची गरज ना आमच्या भोंवतणी लोक सेज सामारा आमकां बोट दाखोवन सांगूंक पुरो तांचे लागीं सकट आसा तांचें जिवीत दादोसकायेन भरलां संतोषान आनी खुशेन आनी मजेन जीवन आसात पूण त्याच कुटुंबांत अवचित एक मरण बिझनसांत सलवणी विपरीत लोन मारेकार पिडा लढाई जागणे अखेर एक दिवस भुरग्यांचे बिगडले जिवीत आवय बापाय भुरग्यांतय मारेकार व्यसना पयशांची आडखळ एकसुरपण अशें संतोषाच्या पाळण्यांत हालोवन दालोवन आसले कुटाम अवचित म्हणल्या बरी धरणीक कोसळटा आनी देदेस्पर जावन मुखार आनी कितेंच ना सर वाटो बंद जाल्यात चिंतून करकोन देवाक पुरपुरोन आपले मुखले दीस सारतात हो जिवीत एक अधुरें म्हूण चिंतून जिवीत नाश करूंक विविध वाटो सोदतात मोगाचेनो अवचित मरण जावन दी व उदारपणाचें मरण जावन दी हे आमच्या अधीन ना हे आमच्या चिंतपाचे भायर हाका आमी कितले जागृत रावले रे सत्रायेन रावले रे कितली जागरण केल्या रे मरण सत जावन आसा आनी येदोळ म्हणसर मरणाक काट बदललो कोणी ना पूण आमच्या व्यक्ती जिवितांत आनी कुटुंबांत घडच्यो थोड्यो संगती आमच्या हातांत आसात आमच्या अधीन आसात कित्याक आमच्या कुटुंबांत विविध समस्या आसात म्हणून गुंतू आसुनी पिशे बरे जियेल्यार जिवीत एक वचन जावंक पावता त्या देखून मनशाचें जिवीत मनशा गुणान आनी दैवीक कृपेन बरोवंक सदांकाल आमी जागृत आसूं जाय सत्रायेन आसूं जाय जागे रावूं जाय म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां संदेश दिता आयच्या वांजेलांत आमी विविध पात्रधारी विशीं आमी वाचतां पयल्यान पयलें घर सोदनी दुसऱ्यान सेवक व साकोर आनी तिसऱ्यान गेटकीपर व घर राखवाली स्वामी आमचो धन्यान ह्या संवसारी आमकां जबाबदारी दिवन धाडला कुटुंबांत आवय बापायची जबाबदारी कुटुंब रुपीत करूंक वृथा करूंक आनी भुरग्यांक बरी मौल्यां दिवन तांकां एक दिसा दाखोवंक तशेंच भुरग्यांची जबाबदारी आसा देव आमच्या दोळ्याक दिसना पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत दोळ्यांक दिसच्या आवय बापायक गौरव दिवंक आनी मान दिवची एक उंचली जबाबदारी आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत मालगाड्यांक मान आनी गौरव याजकांक सिस्टरांक आनी शिक्षकांक मानान पळोवची संस्कृत
थोड्या मोठ्या तरी ते जिवीस असा आणि ही हर एकल्याची जबाबदारी समाजाचे काळजीत असलेल्या व्यक्तीक मान आणि गौरव देऊचे अनेक वरती जबाबदारी आम्हा सर्वांची. मनीस म्हणताना हर एकल्यांक खंयची ना खंयची जबाबदारी असतात. ती जबाबदारी मनुष्यकुळाच्या बऱ्यापणाक वापरल्यार मात्र देव आमकां जायकी ताचे प्रतिफळ दिता. सौम्य देव आमचो धनी, आमच्या कुटुंबाचो धनी, तुजो आणि म्हजो धनी आणि आम्ही हर एकली त्या धन्याच्या तोटांतली वावरडी जावन आसा. आम्ही सर त्या सौम्यांचे सेवक आणि सेवकी साकन व साकरणी. आम्हा सर्वांक आमचो धर्म सांबाळूंक पवित्र सभा अंदर हाडूंक दुबळ्या धाकट्याची सेवा दिवंक जेजू आमकां साकरांक आपोवणे दिता. पूण थोड्या फावटी आमी न्हिदोन पडोंक पुरो, आमचो भावात शेळंकूय पुरो, आमचो आत्मा पातकाच्या कोणांत आसूंकय पुरो. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी कशें घर राखपाक जावचें. मोगाचें न्हू, घर राखवाराचें उंचलें काम जावन आसा घराची, आस्त्याची, मनशांची भद्रती सांबाळची. निदान आसतना, जमेन आसतना, आळसाय करिनासता सगळ्या सक्तेन आनी बळान आपलो वेळ त्या घराच्या राखवली करच्यांत करचो. कित्याक घराचो धनी केदाळे येतलो म्हूण तो नेणो. तर मोगाचें न्हू, आमकांच आमी विचारया. थोड्या फावटी तरी आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत न्हिदोन पडल्यागी. थोड्या फावटी तरी आमी देवसराच्या आपुण्याक उलो दिला गी. आमी आमच्या कुटुंबांचे राखवलेगी, आमच्या पवित्र सभेचे राखवलेगी आमी व आमी संवसाराच्या वस्तूक आशेक लबदून आमचे काळीज आमी धारण केला. आदवेंताचो पयलो आयतार आमकां उलो दिता. जागी रावा, निदानाकांत सत्रायेन रावा, धनी सोमी येवचो वेळ जाला. तुमची काळसां मनांत तयार करात. अनेक अवकाश आमकां दिला आवडेनाकात. तुमच्या जिविताचो दिवो पालवंक सोडिनाकात, पण ती पेटनूच आसूं दी. कित्याक तो अवचित येतलो, खचित खंडीत येतलो. पूण तो येतना तो खंयच्या परिस्थितींत आसतलोय. मोगाचें न्हू, तूं तयार आसाय वा ना, पूण तो खंडीत येतलो येन्यांक ताच्या राखून राव. बी रेस्पॉन्सिबल. Ready or not ready, here I am, says Jesus. God bless you. Thank you.